वतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर देवाक अर्गां दिवंक ताच्या मारिफात आमची सर तेसांवा देवाक भेटोवंक आमी हांगासर सांगात जमल्या. आमी जाणाव पापा साहेबान 2025 जुबलेवाचे वर्स सावन परगटलां. ताचे उक्तावण आमी केलां. बरे वर्साची यात्रिकां जावन आसात विशय आनी ह्या जुबले वर्साक आयती जावनच्याक हें वरस मागण्याचें वरस जावन आमी चलोवन व्हरता. मागण्याच्या ह्या वर्सा पुण्यशेताचे महापरबेक विंसुल्लो विशय जावन आसा मागा आनी तुमी घेतल्यात. आनी मागणें कशें करी जाय म्हणल्या विशीं सांव पावलूची उतरां अशीं आसात. कळनासतना मागा म्हणलो विशय आज आमी हांगासर नियाळटा. जेजून आनी तिवंत नितीकर्ताच्या वापरीन कळनासतना मागच्या विधवेचे मागणें कशें फळ दिवंक पावलें म्हूण शिकयलां. आमी मागलेलें तक्षण मेळ्ळें जाय म्हूण ना. जेन्ना आमी कळनासतना मागता तवळ काकूळदार देव आमी आशिल्ल्याच्या चडीत दिवंक शकता. देखून मागण्याच्या ह्या वर्सा धैर्य सुखानासतना मागची कृपा देव आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आतां थोडो घडयो मौन रावया आनी आमची ते सवा कश्ट पिडा शिडा आनी कुटुंबाच्यो गरजो सालोरेसा मुखांत्र आमी बापाक भेटोवया. मोगचनो तुमी केल्ल्यो आंगोन्यो उडासा काडा आनी देवान सालोरेसा मुखांत्र तुमचे मागणे आयकलां तर काळजांत ताका अर्गां दिया. आमी आमची मोबायलां सायलेंट मोडार दवरया आनी मिसा वेळार दया करून फोटो काडूंक वा रेकॉर्डिंग करूंक तुमचे मोबायलां वापरिनाकात. ह्या मारिफात ह्या सुवातेचें आनी एवकरिस्ताचें पवित्रपण आमी सांबाळया. ह्या मिसा वेळार मागोवंक उसारली ते सावां अशीं आसात. जोसेफ डिसोजा मुल्की, मेल्विन सुनीता मेनेजेस कल्याणपूर, मेलिशा आनी मेघना मेनेजेस कल्याणपूर, सेवरीन डिसिल्वा आनी कुटाम मियार फिर्गस, विक्टर आनी एलेन लोबो बॉम्बे, अरुण चेतन नरुन्ना कार्कळ, लिबर्ट एंटन वाज आनी कुटाम सिरसी, प्रवीण मास्करेनेस आनी कुटाम बेळवाई, जेरल्ड पिंटो बऱ्या भलायके खातीर आमेबळ फिर्गस. सालोरेसाच्या मानाक भेटोवच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो प्रदाय याजक जावन आसा भोवमानादीक बाप पौल रेगो मियार फिर्गजेचो विगार तशें कार्कळ वाराडेचो विगार वार हांकां आमी मोगाचो स्वागत मागता. तोट्टां फिर्गजेचें गायन पंगड आनी कार्कळ टावन लितुर्जी चलोवन व्हरतात. तांचे सवे आमी समेस्तां उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. पेज नंबर 4 पान संको 4. जमल्या बापा तुझ्या तेंबलाक एका मौनात कलक्या काळजात भेटो तुका अर्गां बलिदान. त्रिएक देवा तुका वागणटा महिमा तुजी गावून हसिता. ओळखून घेता कृपा तुझी लाभय म्हूण मरता. म्हूण संतोषान म्हूण संभ्रमान जमल्या बापा तुझ्या देवळांत एका मौनात कलक्या काळजात भेटो तुका अर्गां बलिदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती
तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालो रेसाते मोगाळ भाव भणीनो, सालो रेसाक मान करूंक आनी हें येवकरिस्ताचें बलिदान ह्या फेस्ताच्या संदर्भी भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हार्दिक स्वागत मागता. ह्या मिसाचो फेस्ताचो संदेश प्रत्येक आयच्या दिसाचो कळनासतना मागा. मागल्लें खंडीसावन मेळटा तसल्या भरवशान पात येणेन आमी मागोवंक ह्या मिसा वेळी सालो रेसाची मजत मागया आनी हे मीस फावो ते रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकांचो उडास काडया. सांगता मागया. हांव पातकी सर्तुदार देवा आनी तुमकां भाव भणीनो उसगुल्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या वसत बगे वसदान संकुवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. मौनपणी मागया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवान ग्लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे मरण मरण सोसून
महिमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या मेटांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता मरिफाच तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोन फिलिपिकरां बरयल्या पत्रांतलें वाचप. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश पावा. परत्यान हांव सांगतां संतोश पावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. शेकी भाव भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळीके फावो जाल्लें तसल्यांचेर तुमची गमनां वरा. म्हज्या लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडणूकार. पेज नंबर 7 पान संको 7. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वे स्पोरा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वे स्पोरा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वे स्पोरा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन हांव गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वे स्पोरा. तूं बरो आनी विश्वासी सकटां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारल्ल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलो. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वे स्पोरा. सर्वेस परस मोहन तरी खालत्यांचेर तो दिश्ट घालता. पूण गर्विश्टांची वळख तो पयस तावूंच धरता. कश्टा दुखीच्या मदल्यान
हांव वाट समकाता तरी तूं म्हजो जीव राखताय आनी म्हज्या दुस्मनांक निराशी करता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस पोरा तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस पोरा. पेज नंबर 11 पानसंको 11. सर्वेस पावल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. दैर सुकय नासता सदांच मागणे करी जय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपाट सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची बिरांत जावं मनशांची परवा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधवश्री आसली. ही ताचे सरशीं केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर्ण म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करता तिका कानूच हालयना जालो. पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी हे विधवश्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका न्हीद करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोट्या नीती करतना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना काय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकी गळाय करीत काय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचें उतर हे तुका क्रिस्ता. San Lore Satei, मोगाच्या बाबांनो आनी भयण्यांनो, आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षे तयारी करून आसात. चडावचन भुरगीं पयलें शिकतात. तांगे शिक्षण विधान निमाण्या घडये न्हय, पयलें शिकतात. त्या दिसाचे लिसांव त्या दिसा शिकल्यार भाऊ बरें अंक खंडीसान मेळटले. निमाणे घडये आतां भाय सोडीचे म्हणून ना.
थोड्यांनी कितें करचें निमाणे घडये शिकचें दीस रात राती न्हिदी ना फांत्यार 3 वरांक 4 वरांक उठतात आनी मागीर पिंत चड उसांबळ जाता तें शिकचें विधान न्हय IAS IPS गव्हर्मेंट एग्जाम्स बरोवच्या पयलें वा CETक वा खंयच्याय हायर एज्युकेशनाक वचचीं भुरगीं कशें शिकतात पळया आज तांकां CA पास करचें जाल्यार मस्त कश्ट आसात तशेंच यपूर हांवें सांगल्यो दीस रात म्हणले बरी शिकतात कशें शिकतात दीस रात म्हणले बरी शिकतात तांकां गोत्त आसा कशें शिकचें म्हूण सांगून कोचिंग घेतात आनी त्याच प्रमाणे शिकतात दीस रात न्हीद कळोन कंटिन्युअस त्या वेळार तांकां खेळ येना काय येना कंटिन्युअस लर्निंग मेक्स देम परफेक्ट आनी एग्जामांत बरे अंक मेळोवन तीं पास जातात देवाची कृपा ही खंडी जावन गरजेची शिकपा सांगता देवाची कृपा खंडी जावन तांकां मेळटा एथलीट्स पळयलां आमी एथलीट्स धांवतेले कितलें प्रॅक्टीस करतात पळया बरें घट्ट जेवतात बॉल मेळचें न्ही आनी सदां प्रॅक्टीस धांवतालीं हांव सेमिनरींत आसतना 1500 मिटर रेसांत फस्ट आयिल्लो म्हाका पळयतना फस्ट येवचो ना कोणी चिंतूंकूच ना सदां प्रॅक्टीस करतालो हांव सांजेर 1 वर धांवणी 1500 मिटर रेस आनी सगळ्या सेमिनरिस्टांक पाद्र्याबांक म्हाका पळोवन इतलोसो बारीक हो कसो आयलो की म्हणून अजाप सगळ्यांक प्रॅक्टीस मेक्स यू परफेक्ट and win the race. संशोधनां आमी पळयल्यांत कोविडा वेळार वकाद सोदून काडची जाल्यार कितलीं संशोधनां केल्यांत संशोधनां वयर संशोधनां मागीर हांगासर इंडियान खंयचें आयिल्लें तें कळ्ळें तें खंयचें बरा कोविडान सोदून काडलें वकाद खंयचें म्हाका उडास ना तुम कोविशिल्ड ताच्या पयलीं आनी खंयचें गेल्लें पळय कोवॅक्सिन हांवें दोनी एकूच ठिकाण गेलां एडमीट जाल्लो हांवें बाबा भणेनो संशोधनां कर बरें वकाड सोदून काडटात मागण्यांत आज मागण्या घेता हांव ही उदाहरणां दिलीं इतलीं हांवें तिरासणेन प्रॅक्टीस करतात कळनासतना प्रॅक्टीस करतात एग्जामाक एथलेटिक्सांत फुटबॉल क्रिकेट मॅच खंयच्याय क्षेत्राक वचा तिरासणेन प्रॅक्टीस केल्यार यू वील विन द रेस कळनासतना मागणें केल्यार कितें जातलें देव आमचें मागणें खंडे जावन आयकतलो आयच्या किर्तनांतलीं बोवा पोरब्याचीं उतरां आमी गायलीं तुका उलो मारलेल्या वेळार म्हणयांगी तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा कितल्या बरवाची उतरां हें सदां उडासोरा निर्गमन ग्रंथांत कितें घडलें तुमचे मुखार दवरता मोइजेन जोशुवाक म्हळें आमालेक घरां विरोध झुजोंक आमचे इस्रायल घरांचे एक सैन बांद आनी ताणें तशेंच केलें दुसऱ्या दिसा मोइजे ताचो भाव आरोन आनी हूर म्हणल्याक ते एक जण पर्वतार गेले देवाची बेतकाटी घेवन गेले कोणाची बेतकाटी देवाची बेतकाटी आनी मोइजेन जोशुवाक पयलें सांगलें जेन्ना हांव आसतलों थंयसर देवाची बेतकाटी घेवन भियेनाकात जोशुवा गेलो आनी मोइजे गेलो ताच्या भावा घेवन गेलो हूर घेवन गेलो आनी जेन्ना मोइजेन आपलो हात उबारलो बेतकाटी घेवन कोण जिखले इस्रायलगार जिखले इस्रायलगार देवाचेर पातयल्ले आनी जेन्ना हात वळोवन
मोइजेन हात सकला गेलो आमालेकगार जिखताले हे पळयल्या हात वळता न्ही कितले वेळ हात कशें धरयत जेजू कसो उमकळलो की तितलो कुर्सार हात इतले विस्तारून हांवें चिंतचें थोडे बेटी कसो उमकळला घेवन तो कुर्सार तितलो वेळ मोइजेक हात वळले देखून आरोनान कितें केलें एक फातर हाडलो फातराचेर ताका बसयलो आनी ताणें कितें केलें दोगांयनी दोग आसले दोग जाण दोन कुशींनी मोइजेचे हात अशे धरले उबारून धरले तो बसलो आनी उबारून धरल्ल्यान कितें जालें इस्रायल गार जिखले मगच्या भावा भयणीनो देवाक उलो मारल्यार देव आमकां सांडचो ना खंडीत तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा आयच्या वांजलाक या जेजून आयची ती वपार सांगली धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून ती त्या विधव स्त्रियेची वपार सांगली धैर्य सुखय नासतना सदांच मागोंक कशें धैर्य सुखय नासतना सदांय मागा जाय म्हणून ती वपारेन कितें जालें तो निती करता आसलो न्ही आमी आयकलें तो देवाक भियेनासलो आनी मनशाची परवा नासली ताका मनशाचो मोगच नासलो कांय पयशेच करतालो कोण ना जावंक पुरो जेजू ताका खोटो निती करता म्हणटा आनी त्याच गांवांत आसली ती विधव स्त्री जेजूच्या काळार विधव स्त्रियांक कांय स्थान मान नासलें कोयरा पास्ट तसली एक विधव स्त्री येवन त्या खोट्या निती करता लागीं सांगता दया करून म्हाका नीत करून दी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका सोडय कितें केलें त्या खोट्या निती करतान आयकलें गी नीत करून दिली गी कितें केलें ताणें कान आसोनी कान नातले बरें गेलें आयकोंक ना हें घडलें थोडे दीस गेले म्हयने गेले आनी निमाणें तो म्हणटा कितें म्हणालो देवाक हांव लेखिना मनशाची परवा करिना खरें पूण तिच्या दोशी खातीर पुणी तिका न्याय करून दितलो ती कळनासतना आयली परतून परतून गेली नीत मेळटा म्हणसर गेली मगच्या भाव भयणीनो निमाणें तिका नीत लाभली आतां जेजू म्हणटा त्या वपारीच्या केरीक जर त्या खोट्या निती करतान तिचे मागणें आयकलें नीत करून दिली जाल्यार आपणा लागीं दीस रात मागतले आपल्या भावार्थ्यांक देव नीत करून दिवन सोनो गी म्हणी सारता भाव भयणीन आमकां मेळचो संदेश तुजें आनी म्हजें मागणें व्यर्थ जायना देखून आमी कितें करूं जाय कळनासतना मागा जाय हो संदेश तुमी घरा येता आसतना इतलें उडासोरा जेजून सांगलीं उतरां कळनासतना मागा हेच्या पयल्या वचपाक आमी या सांबावल फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रान अशें म्हणटा सोम्या थंय संतोश पावा कोणा थंय रिजॉयस इन द लॉर्ड रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से रिजॉयस सोम्या थंय संतोष पावा कित्याक आतांचे थंय मेळचो तो संतोष खंयच्या थंय मेळना म्हजो अनुभव तुमचोय अनुभव जावं बरो मागण्या मारिफात मेळचो तो समाधान ते संतोष ते खंयच्या थंय मेळना भाव भयणीनो सांपावल सांगता परत्यान सांगता सोम्या थंय संतोष पावा म्हजे उपरांत म्हणटात गी सोम्या थंय संतोष पावा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात खरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ देवाचें समाधान तुमकां लाभतलें तेसलोनिका घरांक बरोवन सांपावल सांगता 5 अध्याय 16 आनी 17 वाक्यान सदांच खुशाली जाया पळया सदांय खुशाली जाया सदांय संतोष पावा कळनासतना मागा प्रे विदाउट सीजिंग प्रे विदाउट सीजिंग कळनासतना मागा एफएस घरांक बरयल्या पत्रान 6 अध्याय 18 वाक्य अशें सांगता म्हजे उपरांत म्हणा तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा दीस रात म्हणले बरी
थिरासणेन मागा. कुरडो बार्तिमेव पळया, ताणें कितें केलें? दिश्ट मेळटा म्हणसर जेजूचे पाट ताणें सोडूंक ना. जेजू विशयान ताणें आयकल्लें, जेजू बरें करता, गूण करता म्हण सांगून देखून जेजू येता म्हण आयकतास व्हडल्यान तो बोब घालता. कसली बोब ताची? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणालो, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हणालो. कोणें ताका बेश्टायलें, चूप राव, थंड जा, जेजू उपादर करनाका म्हण सांगून. पूण ताणें आनीकय व्हडल्यान बोब मारली, भावार्थाची बोब म्हणून थंय भावार्थाची बोब. आनी जेजू रावलो, ताका आपयलो, तुका कितें जाय? तो म्हणालो, सोम्या म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आनी जेजून ताका दिश्ट दिली संतोशान बरोवन. सगळें ताणें पळयलें, जेजू पळयलें, सगळें पळयलें, संवसार पळयलो, धांवलो जायचंय. मेळटा म्हणसर ताणें मागलें, जेजूचे पाट ताणें सोडूंक ना. आज तुवें आनी हांवें मागात जाय. न्ही, मागणें आमकां कितें करता? मागणें आमकां बोल दिता, उडासोरा. जशें उस्वास काडूंक आमकां कितें जाय? ऑक्सिजन जाय न्ही, आम्लजनका जाय जाय. तशें तुजें आनी म्हजें क्रिस्ती जिवीत मुखार वचूं जाय. कितें करी जाय? मागणें करी जाय. कळनासतना मागणें करी जाय. देवाचें बोळ आमकां मेळटलें. जेजून मागलें न्ही. पळया, तो सकाळीं उठोन एकसुरा सुवातेर येतालो खंय, सांजेर एकसुरा सुवातेर मागणें करूंक येतालो. कित्याक वयतालो? देवाची खुशी सोदूंक. तुवें आनी हांवें मागचें देवाची खुशी सोदूंक, ताचो मोग करूंक, ताचें बोळ घेवन आमचें दिसपडतें जिवीत आमी सोम्या सांगता जियोंक. सांलो रेस व्हडा भावार्थाचो दियाकोन. सोम्यान ताका दियाकोन जावन वेंचून काडलो आनी थंय पवित्र सभेची सेवा तो करतालो. दुबळ्या धाकट्यांक कोमो करतालो. माट्टीर मेलो. आज ताची आनी ताची देख तुवें आनी हांवें घेवंक आसा. ताणें खंडी जावन कळनासतना मागलां आनी त्या मागण्याक देवान कान दिवन ताका माट्टीरपणाचो कुरो देवान फावो केल्लो. आज अखेर करता आमी तिरासणेन मागया. मागलें मेळटास म्हणल्यार वरवशान मागया आनी आमी मागलें देव आमकां दितलो. येवकरिस्तांतलो जेजू आमी भावार्थान मागोंक, कळनासतना मागोंक, आमकां ताच्या कृपेन भरून दी म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. आमची प्रार्थना सालोरेसा मरिफात देवाक आमी कळीत करया. मोकाळा बापा, तुज्या पुताचो मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणलो आदेश घेवन मागोंक प्रेरण आनी देख दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयणींक तांच्या मिसावान तिरासण लाभय. पवित्र सभेच्या वाडावळे खातीर समर्पीत साक्षेची जिणी जियोंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आनी सार्वजनीक अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर योजना मांडून हाड ती कार्यगत करूंक, तशेंच सर धर्माच्या लोकांक एकवटीत सांबाळूंक आनी समाजीन शांती समाधान रुता करूंक वावरीशें तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. आमच्या परिसरांत विविध पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टोवच्या भावा भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जिणयेन भोगोंक मेळचे कश्ट तुजे महिमे खातीर मोगान स्विकार करूंक आनी तुजो आसरो सोदूंक गरज आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. तुज्या पुताक जीवन क्रिस्ताक समर्पित रितीन साक्ष दिवच्याक जाय आसची देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांनी
फुलाशें कर. तशेंच कुटुंबा जिविताचे आपोवण्या मेळ्ळ्या आमी जेजूच्या मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणल्या बसवण्याचेर पातयेवन हर एक गरज मागण्यान सोम्याक समर्पून ताजी ससाय जुडोवंक आमचो बावर्थ घट कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजाराच्या सर भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. सा लोरेसा मरिफात तांणी करच्यो विनवण्यो तूं दयेन आयक. ह्या बजिलिकांत तुजो दैवीक अनुभव जोडूंक तांकां फावो कर. तांच्या कुटुंबांत कळनासतना मागोवंक आनी देवाच्या उतराचेर तांचे जिवीत बांदून हाडूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागतां. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबा बसत खासगी गरजां बसत मागया. मोगाळ सर्गेच्या बापा, तुज्या पुता जेजून मागण्या मारिफात तुजी कुशी सोदली. तशेंच आमच्या खळनांतल्या मागण्या मारिफात तुजी कुशी सोदूंक तुजो मोग करूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां तुज्या कृपेन बरें. सो जियेतायेन रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पेज नंबर 14 पानसंको 14. हाडून आयल्या बापा गाडीको ओपून दिता तुका आमी त्यो. फळवावरासो गुदमोगासो जावं तुका त्यो मानवच्यो. उंडो वायट दयेन घे बापा बदल मासारतान क्रिस्ताच्या. पोस भुरग्यांक तुज्या जेवणा सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या. उंडो वायट दयेन घे बापा बदल मासारतान क्रिस्ताच्या. पोस भुरग्यांक तुज्या जेवणा सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. त्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे बसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळयांनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालो रेस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमची मोतूच वडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. सर्वेच मोराचे नावी येतात आकाशात. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सौर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतिता नस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एका परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रग जमच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनू आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतले. हें म्हज्या वगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, tuje maran, ami samaramta. Tuje जीवन पर आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी पाद्रेता. बापा, आमच्या सोडवणे बसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी कळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी देवाचे माई बोफ भगिवंत अंकवार मुरयेच्या भगिवंत झुजेच्या तुझ्या भक्तांच्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या
भगिवन लॉरेसाच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत तशीं पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक आनी तुज्या इश्टगती संवसारांत तरल्यांक मैपासां तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक जादूश जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मागा तुमी घेतल्यात हो संदेश जियोंक सर्गी बापाचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्त काय आमकां दी. सर्गेंशे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर फातकांतले सुटय आनी सौर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवडे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येतायन राज करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेका पळोवन हांसो दिया, शांती दिया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात, तिरासणेन मागले मागणे आयकोनसो आमचो देव, ताच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाच्यान आतां पवित्र येवकारी स्वयंचो वेळ जावन आसा. स्वयंसेवक ह्या दिशेन आमकां कुमोग करतात. ನೇರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ವಿನಂತಿ. Page number 18, 518. Page number 21, 521.
तुझे शांती सागर जीवन मुझे दरिया जावे स्तुती गाय कर्म का सोमिया तुझे शांती सागर जीवन मुझे दरिया जावे स्तुती गाय द्वेष मुसुरा सादै मोगा संदेश हाडू दुखलेल्या भावे मोसाने मोगाले दुबावा सादै बाबाजी मोदोर आयला सोम्या उपकारी सर मागो कर मागा सोमिया तुझे शांती सागर जीवन मुझे दरिया जावे स्तुती गाय प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या प्रीती मोगाच्या जेवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तांची हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूककार देखून बसात. मोगचनो हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां कळनासतना मागच्या विशयाचेर जोगतो संदेश दिल्ल्या भोवमानादीक बाब पौल रेगो मियार फिरगेजेचे विगार आनी कारकळवारडेचे विगार वार तांकां तांचे संगता सा भेटोवणी केल्ल्या उडपी तशें मंगळूर दिएसीजीच्या आनी सैर्या याजकांक देव बरें करूं. ह्या मिसा वेळार माधुर गायन केल्ल्या तोट्टां फिरगेजेच्या गायन पंगडाक आनी लितुर्जी चलोवन व्हेल्ल्या कारकळ टावन फिरगेसकारांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा प्रत्येक तरान वॉलंटियर्स रावून विविध जाग्यांनी सेवा दिल्ल्या सर स्वयंसेवकांक आल्तार भुरग्यांक तशेंच कुमसाऱ्यांत कुमोग केल्ल्या सर याजकांक आमी आभारी जावन आसा. हे मीस निमाणें जावन आसा आयच्या दिसाचें. मिसा उपरांत पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयल्ली मिसां वा पुण्यक्षेत्राक अभिवृद्धीक दान तुमी दिवयेत. तशेंच म्हज्या उजव्या कुशीन आसच्या नव्या बांदपाच्या सालांत याजकांक कुमसाराक बसल्या थंयसर याजक ह्या पुणतळार आयिल्ल्यांनी एक बरें कुमसार जावन मागणें करून वेची रिवाज आमी पाळून येयल्या. आमी आमच्या भुरग्यांक एक देख जावच्याक एक बरें कुमसार जावया. म्हज्या उजव्या कुशीन बासिलिकाचे थंयसर दिव्य ज्योती मंगळ ज्योती हाची स्टॉलां आसात. सालोरेसाचे जिनियेचे संबंदीत पुस्तकां नोवेनाचे बूक मागण्याचे तशेंच कुर्सावाटेचे नवे बूक आनी वाती मेळटात. तशेंच उसवाड सेवाक राखणो जेजूची सुवार्थ पत्रांक वर्गणी बांदूंक वा वर्गणी नवीकृत करूंक थंयसर अवकाश आसा. विशेष तिळसुणी ह्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 15 ब्रेस्तारा केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताचे व्हडा दाबाजान पवित्र रिलिकेचे परब संभ्रमतात.
सकाळी 10:30 वरार उडपी दियेचेचो गवळी बाप मिसाचें संभ्रमीक बलिदान भेटयतलो. सांजेर 4 वरार आराधन आनी कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां समेस्तांक केरें कट्टे पुण्यक्षेत्राक मोगाचें आपोवणें पाठयता. आतां पिडेस्तां खातीर विशेश रितीन मागणी आसा. एक घडी बरदोळे दंपया. आमच्या उडासा काडया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक तशें आस्पत्रेंत आसच्या आमच्या मोगाच्यांक आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्यांक ऑनलायनीचेर मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पिडेस्तांचो आमी उडासकन मागया. मागण्या खातीर आमी उबे रावया. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावो दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवधराने ससनाच्या देवा तुझी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीने वतोनो कोश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान तांकां सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी सकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सोर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या मजतीन कुडियत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी सकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाडची. खरी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भक्तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मावरी फात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे असो तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट दवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर्वपदुदार देवासो बापासो आनी भुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां आसो. मोगाचेनो पिडेस्तांक विशेष रितीन तुमी शुक्रारात आपोवन हाडूंक विनंती केल्या. हांगासर ट्राफिकाची गर्दी जाता देखून शुक्रार 5 मिसां आसात. सकाळीं 3 मिसांचेर पिडेस्तांक आमी हांगासर नुसर येवंक अवकाश कर दिता. हें मानून घेवचें. दनपारां 2 मिसां भुरग्यां खातीर विशेष रितीन. थँक्यू. पेज नंबर 25 पांचांक 25. सोम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपुर्बायेचो एकळो माती सालो रेसबोळो सोम्या सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपुर्बायेचो एकळो माती सालो रेसबोळो सोम्या सदा मानवालो नमन नमन सालो रेसा मोगाल माटी सांता मागोन तुदी दैवी कृपा मोगाल सालो रेसा नमन नमन सालो रेसा नमन मोगाल माटी सांता मागोन तुदी दैवी कृपा
पासान भरलोलो अपोस्तल सोम्या जेजूसो करून त्याग आपल्या जिवाचो मार्तिरांचो गुवर जालो मोगामाई पासान भरलोलो अपोस्तल सोम्या जेजूसो करून त्याग आपल्या जिवाचो मार्तिरांचो गुवर जालो नमन नमन जालो रे नमन मोगाळ माती सांता मागोन तुदी दैवी कृपा मोगाळ जालो रे नमन नमन जालो रे नमन मोगाळ माती सांता मागोन तुदी दैवी कृपा मोगाळ जालो रे मोगाळ पुता सोवे आमवर आशीर्वाद दिवा आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांगी तुझे आशीर्वाद भगवंत लॉरेसा आमकां विनंती कर भगवंत कुर्साचे गुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि